बाबाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमच्या सुमेर विरसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्यासूं मोगाच्या बाबडेंदो आयज पवित्र सभा व्हड्यांतली व्हड दोबाचीक परब आयज आमी समृता आनी दोबाचीक परब म्हणल्यार आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आयज आमी करता. पेंटिकॉस्ट संडे आमी म्हणटा आनी पवित्र आत्म्याच्या ह्या येण्याची परब आमी करता आसतना पवित्र आत्मो जण एकल्याचेर आमचेर देंवता आमच्या बावतिस्मावय. होच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. जेन्ना आयज ही परब करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया, पवित्र आत्म्याचे येण्याक आमी रावुया, पवित्र आत्म्याच्या आसण्याकाल आमी रावुया आनी होच पवित्र आत्मो आमकां खालचेदार आमकां तो करतलो. जशे भशेन ह्या पवित्र आत्म्यान शिसांक खालचेदार केले तशे हो पवित्र आत्मो जण एकल्याक आमकां खालचेदार तो करतलो. आनी आमी मागता आसतना सुकले पासत आमी मागुया जी आमची भाव भयणां दुयेंत आसात तांचे पासत आमी मागुया, तांच्या देणे पासत आनी जी वावरतात ह्या दुयेंती खातीर जावं नर्स्यो दोतोर जावं दुसरी मनशां वावरतात तांच्या सुकल्यां ह्या देण्या खातीर पासत आनी तांच्या भलायकी पासत किरपयाच्या मिसाच्या बुदांत आमी मागुया. आनी तशें आमी मागुया जणांकली आमच्या भलायकी पासत. पूण जायत पळ आमी चुकल्या आमच्या जिवितांत, जायत पळ आमी पातकां आमी पडल्या बोक्सरां आमी मागुया आनी फावो ती परी वाट गजराच्या मिसाच्या बुदांत आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबडेंदो हो सगळें सारून सांगता मोनाची वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो उपकार हे बसो बेगीन सुवान सांगले सगळ्यांक दोयता आनी भोगता आनी तुमकां बाबडेंदो म्हज्या आमच्या स्वास्थ्या लागीं विनत्रान प्रार्थना मागता. सर्वदादी आमची गांवतलो आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काबलत करून क्रिस्ता काबलत करून सोम्या काबलत करून
मागुया. देवा आमच्या सर्वपुत्रा बापा, आयच्या दिसाच्या गवाचीक सोमरोबा वरवीं सोर देसां आनी लोकां मदें विस्तारलेल्या तुज्या पोरशेक तूं पवित्र करताय. शेकांत शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सोबापणां वत आनी जें काम शिव वर्तमाच्या पोटकुडणेचे सुरवातेक तुवें अजेपांनी घडोवन हाडलां त्याच दयाळपणान आमच्या काळार पवित्र आत्म्या भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमेरच्या भुताचे सरवी त्या क्रोदेव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय रज चलयताय सासनच्या सासनान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमोई ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेझोपोटामियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसान आनी आजियेन, फ्रिजियेन आनी पानफिलियेन, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले भेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेज देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धांप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मरून धुलींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भागिवंत पावलून गालासियाकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्म्या प्रमाणें चलात
आनी कुडी मांसाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी सुमूर्तींतलीं मेकळीं जाल्यांत. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: परद्वार, कामचार, ओजडपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, झगडी, दुसंग, पक्ष, कुर्नाटकाय, सुंडेपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिडकायतां. तशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्याचो विस्वास, दुलोबाय, आपदमावणी. असल्या गुणांचेर आड वचोशी सुमूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी अवगुणां आनी वंडवण्या बराबर आपली कूड खुर्सार खिळायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलुया. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचें सवाय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापाक कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारो दी म्हूण गे. बापासून निवचोता तो स्वताचोच मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसा देखून तुमी म्हजे गोवाय जातले. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमचे आतां मनांत घेवचे नात. स्वताचो तूं येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या प्रोद्वाचेर तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजेच कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणाय तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबडेंदो, आयज पवित्र सभा एक वरांतली व्हड दोबाचीक परब आयज आमी समृता. आनी दोबाचीक परब म्हणल्यार आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येणेची परब आयज आमी करता. आनी परब म्हणल्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत 50व्या दिसा ही परब आमी समृता. आनी जेजू पुनर्जीवन जावन जेजू जायते फावट शिसांक दिश्टी पडलो. आनी शिसांक दिश्टी पडतकच शीस जायते फावट भियेताले जुदेव लोकांक. आजुनूय तांच्या जिवितांत भिरांत आसली. आनी ह्या वेळार जेजू आपलो पवित्र आत्मो तांचेर पाठयता. आनी तो पवित्र आत्मो म्हणल्यार जेन्ना सायबीण माय एका कुळांत
भोवन करून शीस थंय असले मागणे करताले आनी त्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर येता आनी तांकां खालची दार करता. हो पवित्र आत्मो तांकां घोटाय दिता. हो पवित्र आत्मो तांकां खालची दारेन आनी बऱ्या व्हडान तांकां भरता. आनी 19 म्हाका बाबडेंतो 19 जॉन म्हणलेलो भोंवडी करूंक चिंता आनी भोंवडी करता आसतना चिंता खंय वेतलो अशें आनी चिंतले उपरांत ताका दिसता आपूण एकलोच भोंवडी करून परदेसान दुसऱ्या देशान वेतलो म्हूण. आनी तरेन आपल्या लॅपटॉप घेता, इंटरनेट घेता, आपली टिकेट बूक करता आनी उपरांत हॉटेल बूक करून रूम बूक करून आनी सगल्यो तयारी करतकच तो भोंवडी करूंक तो वेता. भोंवता आनी परतून तो येता. जायत्या वर्सांनी परतून तो चिंता भोंवडी करूंक आनी पावट दिसता ताका भोंवडी आपूण ट्रॅवल एंड टूर्स हांचे बरोबर वचून दुसरे देश पळोवन परतून येवंक आनी उपरांत ट्रॅवल्स एंड टूर्स ऑफिसांत वचतकच तो आपलें मन तांकां सजमयता आनी तांचें मन ताका सजमयल्या उपरांत तो टूर करूंक तो वेता. उमके पयशे ते ट्रॅवल्स टूर्स लाग दिता आनी उपरांत तो तांचे बरोबर टूर करूंक तो वेता. आनी उपरांत टूर करतकच परतून तो येता आनी उपरांत तो म्हणटा हो टूर म्हजो बरो गेलो, शांती मेवली. पयलो टूर आपणे जायते थकोस घेतलोलो आनी दुसरो टूर केल्या उपरांत हांवें फकत पयशे दिले आनी भोंवडी करून तांचे बरोबर परतून आयलो. आयज आमकां हें सांगूंक सोदता आपल्या बोडान न्हय पूण दुसऱ्याच्या आदरान आमी चलूंक गरज. म्हणलें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याची आमकां गरज. जशें बरें एक मनशाक दुसऱ्याची गरज पडटा तशी आमकां पवित्र आत्म्याची गरज पडटा. आमी पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. आमकां आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमच्या क्रिस्मा वरवीं होच पवित्र आत्मो आमचेर येता. आमकां खालचीदार करता, धारण करता आनी एक भाशेन आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या वरवीं एक नवी फिरगूज सुरू जाली आनी आमी फिरगूचे सांदे आनी होच पवित्र आत्मो आमचेर येता आनी आमकां बरें शीस जेजूचे करता शुभ वर्तमान परगट करून. जेजून पवित्र आत्मो शिसांचेर धाडटा आनी तांकां खालचीदार करून तांकां भायर धाडटा. हे पवित्र आत्म्याच्या बळान शुभ वर्तमान परगट करून. आनी आमी मोगाच्या बाबडेंतो ही परब करता आसतना आमकां पवित्र आत्म्याची देणेची गरज. आमी पयले वाचपाक दुसरे वाचपाक शुभ वर्तमान ह्याच विशयाचेर आमी नदर मारता. कशे तरेन पवित्र आत्मो येवन एका मनशाक खालचीदार करता, आमकां बोडान भरता. मोगाच्या बाबडेंतो तर ही परब आयज आमी समजता आसतना पवित्र आत्म्याचे येण्याची परब आमी ही परब करता आसतना आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याक खालचीदार आमकां करूंक, बोड आमकां दिवंक आनी हेच बळान जेजूची साक्षीदार आमी जावंक, जेजूचें शिव वर्तमान परगट करूंक आनी हेच शिव वर्तमान जे जेजू आमकां दिलां हेच जेजूचें काम फुडें व्हरूंक देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचे बळान आमी पावलां आमी मारुया. भावार्थाचे उत्साहाने आमी म्हणुया सत्वाता देवा सर्वभद्रा बापा स्वर्गार प्रतिश्ठा रुसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवीन सांवलो आंतवा मुडी तान सोमलो
पोंचताय कसलें ताका उत्साह सोडलो. तो मेलो आनी ताका लिपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सगळा चडलो. सपत्यार देवा पाशा उत्सवाक बसलो. तुवें तांचे बेंचे मेल्ल्यांचे मुसळ करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पापाचे वसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून आमकां आपल्या शीर सावन आपणें दिलां आनी आमी आमच्या भावार्थां तीर सावन एका समुदायाची वांगडी कशी जिवंक ताचे नीज परगोटणार सावन पवित्र आत्म्याचें पड मागूंक ही थोडीशी मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्ल साहेबांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी पवित्र आत्म्याच्या पिरणोन देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेची शिकवणेची बारीकसाणें वळखूंक आनी समजवणी घेवंक आनी ती आपल्या जिवितांत वैरांत घालूंक आपल्या पोरशेक ते जिवे गोवाय जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाडीची आनी आपसर ती जावं पूण आपल्या भितर आसलेल्या अंतस्करणां पोरमणें जिवन पोरजेचे बरें ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. पवित्रांना आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी मागलोली जेजूची पाटलादरां जाल्यान ह्या संवसारांत आमकां ताणण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सोंसणेक कान दिवन देवाची खोशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक देवाचो लागीं मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी गोठायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट प्रस्ताव ताचेर आमी निशीद मारून आनी आमच्या गोंयची शिस्ती आनी पण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया. उगेपणान आमच्यो मागण्यो देवा मुखार आमी दवरुया. मागुया जी पिडा ह्या संवसारांत आसा कोरोना व्हायरस तशें दुसरी पिडा भितर सरल्या ब्लॅक फंगस तशें दुसरे पिडा भितर सरतात. मागुया देवा लागीं सगल्यांक आमकां राखूंक सांबाळूंक ही पिडा पयस व्हरूंक. तशें मागुया बरी भलायकी जांकां दुयेंत आसा मनशांक तशी बरी भलायकी दोतोरांक नर्सींक तशें दुसरी वावरतात हे दुयेंती खातीर तांकां बरी भलायकी फाव करूंक म्हूण मुखेपणान सगळें पासत आमी मागुया. मोगडा बापा पवित्र आत्मो एक देणे कशें तुवें आनी जेजूशें आमकां फावो केलां
हे पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताची नीज पाटलादारां आमी जावंक सदां तुजी खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक आमचें सूख आमी नीज गोवाय दिवं तूं आमकां करपा फाव कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोशा बाबडेंतो मोशें तुमचें बोधन सर्वदा देवापा मात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगडा बापा तुज्या पुताच्या भासावणे पोरमोणे ताणें शिकयलेलें सुकलें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस सोदीक ओळखूंक तातूंत फावो ते पोरी वांटो घेवंक पावूं ह्या मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. श्रेस्पो तुमचें सोबें आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काडसांव बाळुया आमी की सर्वेस्पराक आयवाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा सासणाच्या देवा सर्ग सोरताय जेज क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवास सूंक फावो हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्याचो जाका तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणाली भुरगीं जावशाक तुवें दयाळपणान आपयलेली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याचें पाठयलेलें आनी असो पासकांचो गूट सोंपूनायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगलें प्रोत्साहन एका कोऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारून मनशाचे वेगवेगळे भासांच एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. ही पुरी तुजी पवित्र सोबा जल्माक आयली देखून पासकाच्या सूचनांत उल्हासा सगलो संवसार आनी सगळींचें स दरबार निरंतरी गायता हांव तुजे मुखार. वैद सगळ्या वैद्रांची सो तुज्या वैदत्म्यान धाडून ही दिनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासवान सत्संग वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बद्दल समोर वची.
ते स्वयं दुसरें कास घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस यादयांतलें पियात ही म्हज्या रोगाची कास नव्या सासरी कळाचें लागत पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस तुमचे बसत तें बरतलें हें म्हज्या उगडासाक करून भारताचो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजूची वंस जाला जेजू नव्या येतलो पापा जे दिसा मोन्नाचो बनवाचो आमी भक्ती म्हणा सुद्दां आनी हो जिविताचो डांचणुची कास कास सुमार पिता तुजे मुखार वेंकान सेवा करून आमकां फाव कितें काम तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कुडलो गोश वतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रदेशे विस्तारले तुजे भोयस सभेत सगळाच कर फ्रांस आमच्या भगिन बापा फिलिप आमच्या गोडी बापा आनी सगळी आदनी बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जन्माचो ब्रास्त्र मेल्ल्यान ते आमच्या बाबड्यांची काबलूत कर तांकां जे श्रुती मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोचत मुखार पुढं फाव कर आमा सोमेस्तांची दया करून मागता आमकां देवा शमय संगाती तिची बुद्धी भाग्योन सुसे भाग्योन दोन दूध भाग्योन सुसेवास भाग्योन मिन्सन पगोटी आनी सोडकार तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखान आमकां वाट दी ताचे आतां तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सोरवीं त्याचे सांता त्याचे दताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदा बापा सर्व तुका सासणांच्या सासणान जेच आमकां मागणेचे कळयका त्या मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें आगायज आमकां येवं तुजी गोशीन स्वागत जाता अशी संवसारान जावं आमचो दिसपटे गुराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणे पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दयगणे जिवितांचो आस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोशांत लेखता थंय आमकां जेवदा कबुलीन स्वर्ग पादांतली स्टोय आनी स्वर्गांतली वाटाय कित्याक प्रभुकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पुतल्या पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी कुशळ तिका शांती दी आनी सुख तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय रातूच लयताय सासणाच्या सासणान स्वयंची शांती स्वर्गा तुमचे सव्या सूं एकामेका मकान शांती दिवया देवाचे छळे संसाराचे पाप आमची काबूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाचे छळे संसाराचे पाप काटाती छळेच्या जेवणापले ती सुकले आमी सुभागी सोम्या ते मोचे म्हाका फावना तुजे लेका तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाच्या बाबरेनो कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यांनी फिरगोचेंत मिसाक वांटो घेवंक जायना. देखून आमी आमच्या घराब्यांतूच रावन आमी टीव्हीचेर मोबायलाचेर आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान शेवंक जायना, ताच्याच आमी बगूं आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंताचे संस्कारांत तूं सदांच हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोडीक मास्रगत म्हज्या शेवंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटलो. तुज्या सोर्सलो कोर्सून केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांत तुज्या पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं बोडताय, तर तुवें दिल्ल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतल्या आत्मीक पासणां वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस ओदीक आमकां आपल्या आदी घेवंक, आमच्या कारसांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवंक आनी सोडवणीचो फूड आमच्या जिणेंत वाडूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सगळेच तुमचें सव्या आसूं आनी सपदरा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. व स्वय शांतीन तुमकां धाडटा.